फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांतली चडशी शेतां उदकापोंदा गेल्यात। हाका लागून शेतकारांक फटको बसला। नवे भात लायिल्ले ते कुशिल्ल्यान शेतकार सध्या संकश्टात सापडल्यात। ह्याच विशयाचेर विरोधी तसेच सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। The plight of farmers who have cultivated their fields, which have been laid waste due to flooding the fields caused by incessant rains and breach of bunds. The step the government proposed to take to assist the farmers by payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. तशें आमचे थंय बी फार्मर लिडर आहात, हो जाणा की हे सगळे वाठारांत कोण रोयता, कोणाचें तें, कोणाचे आज्याच्या नांवार आशिल्लें काय बापायच्या नांवार पडलें आनी जो भुरगो रोयता, सो ताका वचपाक जाय तें सगळें खबर आसता तांकां, पूण रिकॉर्ड्स डोंट इंडिकेट एवरीथिंग स्पीकर सर। सो ताजे खातीर तुजो डायरेक्टर बरो आहा, तूं ताका कामाक लाय, तो काम करपी, तो काम चोर न्ही तो, सो ताका लाय आनी ताका सांग थंय वच आनी बाबा तुज्या ऑफिसरांक धाड, डॅमेज एसेस कर आनी हे असेंब्ली सेशन सोंपचे पयलीं तांकां पयशे दिया। सर खरें सांगता, ते शेतकऱ्यां कडेन गेले न्ही, आमी हांगा उलयता, कागदारूय आसा, जेन्युनली तांकां काय मेळना। तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो कृषी कार्ड ना, ते कृषी कार्ड कोणाक मेळोंक शकना। आमी 6 जाण आसा, बापायच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा, म्हाज्या कडेन आज कृषी कार्ड ना, तो म्हणटा म्हाका काय ना, म्हजें शेत गेलें बुडावन, फायदो कितें? पावसाचे सर उलयता शेत बुडोवन गेलें ना, पूण सर हाचेर तुमी सिरियसली पळयात सर, कळ्ळें न्ही? तुमी कितें तरी अल्टरनेटीव तुमच्या ऑफिसरांक सांगात सिरियसली हेचेर करात, लोकांक मेळो न्ही पयशे, ग्रावंड हेचे रिजल्ट दिसो न्ही आनी कांयच नाका। मजगती लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची शेतकी अधिकारी पळोवणी करतले। उपरांत राज्याच्या सगळ्या शेतकारांक बेगीनूच लुकसाण भरपाय दितले म्हूण शेतकी मंत्री रवी नाईक उलयलो। ज्या पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक, ती म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा, आनी ताका लागून आमी थारायलां की ज्या बेगीचे बेगीन आमी काल वचून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो, आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न करतले, रोखडे दितले। आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय, आमी शेतकरी जे आसा, आमची शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां, ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात। कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा, नाल्यार आमी ते शेतां रोयना, शेतां विकली आमी परकी जातले। ताका लागून आयज तेंच्या भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला, तेंचे भुरगे आयज सगळे ते रोयतात, इंट्रस्ट आहा, म्हण तांकां लागून आमी भुरग्यांकूय एनकरेज करपा लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी कितें करपाक जाय, ताका लागून आमी डायरेक्टर आग्रचार सांगलां की वचून सगळ्या 12 तालुक्यांनी असेसमेंट करात आनी तेजें कितें लुकसाण जालां तें बेगीच्यान बेगीन आमकां सबमीट करा। शेतकी अधिकारी सगळ्या वाठारांत वचून नाशाडी जाल्ल्या शेतांची पळोवणी करतलो। चवथी पयलीं शेतकारांक तांची लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बरेचशे फावटी बऱ्याच जणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता। फक्त तांच्यांनी जे कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचें पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज। तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या अकावंटाचेर घालता। सेशन सोंपा पर्यंत ते जावचें ना, म्हाकाय खबर आहा, कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा, टॅक्निकली इतके दीस लागता, बट विदीन 2 मंथ्स 2 म्हयने लागतले। हांव डायरेक्टराकूय विचारलां, 2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळगर वेगळे कितें आसत, जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या, पावसाच्या उदका खातीर जाल्या, ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यांत वाडोवचें पडटलें ते मागीर, आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना, ते मागीर वाडयता। फाटल्यो केसीस कितें उरल्या, मॅक्झिमम जे कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमींत आसा पळय न्ही, तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता। हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां, एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच। ओके, ते म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही, त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता आनी त्यो सगळ्यो विदीन 2 मंथ्स म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा, ऑगस्ट सप्टेंबर, चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता। आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।